Welcome back. Around 268 government primary schools in the state have less than 15 students. Education Minister Manohar Parrikar said that school clusters can improve the quality of primary education in the state. Parrikar has reasoned that the number of students in government primary school is dropping as most of the parents prefer to enroll their children in private schools. Family planning is another reason why Parrikar feels that the number of students has gone down. 268 स्कुलां गोंयभर आसा जातून 15 पेक्षा कमी भुरगे आसा. म्हाका जाणून घेवपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान की रिजन कितें इतले कमी आसपाक. 2-3 कारणां आसा. ते म्हणजे क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन प्रोवायडेड इन गव्हर्मेंट स्कूल समटायम इज फार फ्रॉम what we will call satisfactory. This is obviously the one of the reason. Number 2, लोकां भितर एक कशें फिलिंग जाला की शहरांतल्यो फेस्ट करून इंग्लीश भाशेन उलोवणाऱ्यो शाळा ह्यो आपल्या भुरग्याक चड वयर व्हरतले. दिस इज अ रॉंग फिलिंग, बट इट गेट्स कंपाउंडेड बिकॉज द क्वालिटी ऑफ प्रायमरी एज्युकेशन प्रोवायडेड इन रिमोट विलेज स्कूल्स इज फार फ्रॉम मार्क. तिसरें कारण जें आसा ती फॅमिली प्लॅनिंग गोंयांत सक्सेसफूल जाल्यामुळे गांवांत भुरगीं आतां कमी जाल्या. एक पेरंटाक एक नाल्यार दोनूच आसता. चौथें कारण पेरंटूच पणजे वता कामाक, तो म्हणटा भुरग्याक थंयच्या शाळेन कित्याक घालूं, म्हज्या स्कुटरीचेर बस सकाळचो पळय दाखयता, म्हज्या स्कुटरीचेर बस, हांव तुका वाटेर वता आसतना शाळेन सोडटा. सो ही ट्रायज टू मूव टुवर्ड्स द अर्बनायज स्कूल. गव्हर्मेंट शाळांनी क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन इम्प्रूव करपाक सरकाराचे तरेतरेचे एटेम्प्ट आहा. सद्या तातूंत भितर एक इंग्लीश टिचर आमी प्रोवायड करूंक सोदता, जी हांवें सांगलें की फाल्यां किंवा परवा ताजी एडवर्टायज पेपरान येतली. त्यामुळे हे सगळे पळय चुकीच्यो गजाली जाल्ल्या त्यो कमी करतले जाल्यार तेकून विथीन 2-3 किलोमिटर आशिल्ल्यो शाळा आमी जाय जाल्यार हे दिता, ट्रॅक्स दिता किंवा टेम्पो दिता भुरग्यांक हांगाच्यान थंय व्हरपाक. भुरग्यांक चलचें पडचें ना. पण त्यो शाळा एकी कडेन हाडल्यारूच क्वॉलिटी इम्प्रूव करपाक येतली. 4 भुरग्यांच्या शाळेन हांव कितें क्वॉलिटी इम्प्रूव करूं. एक मदल्या दिसांनी आमी जेन्ना म्हणलें पळय लगेच पेपरांनी सगळे कडेन ठराव येवपाक लागले पेरंट टिचर एसोसिएशनाचे. अरे 100 भुरगीं जर तुमच्या शाळेन आसा जाल्यार कसलें पेरंट टिचर एसोसिएशन, कसलें एसोसिएशन. शाळा पडपाक आयल्या बंद, पण प्रत्येकाचे वेस्टेड इंट्रस्ट तरेतरेचे. Government has decided to provide notepad to the secondary school students instead of tablets. Parrikar informed that notepad will be provided with e-content of the school curriculum. Notepads will be given after commencement of the academic year. Parrikar also said that consent of parents will be taken before handing over a notepad to the student. Tablets and notebooks 5वी ते 9वी मेरेन आणि 11वी ते 12वी मेरेन लॅपटॉप्स प्रोवायड जातले काय म्हणून सरकार इक्वली सगळ्यांक ट्रीट करतलो म्हणून एक अश्युरन्स दिवचें, कित्याक स्किमीचें जें कितें हांवें डिमांड केला तो सगळो फुलफील जाल्लो आहा अशें डिक्लेअर केलां. स्किमीन आमी खंयच्याच स्किमीन खंयच डिफरन्शिएशन दवरूं ना. हातूंत तर प्रश्नच येना, कारण हे शाळा वायज आमी फॉर्म धाडल्या. आमी नोटपॅड दिवपाचें ठरयलां. हे दिना आमी टॅब दिना, कारण टॅब मातसो पिड्ड्यार बेगीन जावंक शकता. नोटपॅड वील सर्वायव हिम फॉर 5-6 years टील ही गोज टू द 11th standard. नोटपॅड इज ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट, 8,500 to 10,000 च्या आसपास कॉस्ट आसतलो. नोटपॅड जो दितल्या भुरग्यांक, तो नोटपॅड भुरग्यांक दिता आसतना ताका 2 अरेंजमेंट आमी केल्या. एक म्हणजे इनिशियली सम लोडिंग वील बी देर, बट सबसिक्वेंटली ई-कंटेंट हाजें करिक्युलम शाळेन कितें शिकयता ते सगळी इंटरॅक्टीव कंटेंट वील बी मेड अवेलेबल. स्टुडंटाक सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटलें हाजी गॅरंटी सरकार घेतले. एक 3-4 म्हयन्या भितर स्कूल ओपन जाले, 1 म्हयन्या भितर तांकां हें मेळटलें नोटपॅड, पण ताच्या नंतर एक 2-4 म्हयन्या भितर ई-कंटेंट वेगवेगळ्या क्लासाचे आमी लोड करपाक सुरू करतले. सो ताज्या खातीर थोडोसो टायम लागतलो, कारण यू हॅव टू गेट गूड क्वॉलिटी ई-कंटेंट. आवय बापायचे कन्सेंट मागता आमी बरोबर. आवय बापायक जर तूं नाका जाल्यार मात त्या भुरग्याक आमी दिवंक शकना, कारण तो मायनर असल्यामुळे फाल्यां इट इज एक्सपेक्टेड दॅट द चायल्ड इज मॉनिटर्ड बाय द पेरंट्स.
We will ensure that notepads which are given are trouble-free. Banking Ombudsman Office of Reserve Bank of India will be conducting an event to spread awareness about the multiple benefits of the Ombudsman scheme. It will also inform people on better protection of bank customers' rights. The event will also help in internal grievance redressal mechanism. This event will be held in Margao on 5th April. It was decided that we should set up some forum which should be free to the public, because this is primarily meant for the common man, for common issues, pretty small issues, so it should be free. So such scheme should be set up, we should be free, and we should resolve the issues expeditiously. If a customer goes to a bank and with a complaint, with a bank complaint, and he goes to his bank, and the bank is not able to redress his complaint or keeps quiet about it, after a month of that, we give the banks a month's time to respond. After a month, they are free to come to the Reserve Bank of India. We have the Banking Ombudsman scheme. So they come to me as Banking Ombudsman. He can apply with his complaint to us and we process the case. Market inspectors of Margao municipality seized goods worth 50,000 from New Market. All the item, goods, eatables and footwear lying on the passage in New Market were seized. The shopkeepers had encroached upon the space in the New Market, making it difficult for the people to walk. आज कोणाक न सांगता हांवें राउंड घालून पळयला ते आसात त्या जाग्यार पळयला सगळे भायर आसले ते भायर मला ते काडला की वक्तान संध्याकाळचे म्हाका एक स्पेशल म्हणजे जे रस्त्यार खूप लायतात आनी चर्चीची बी कंप्लेन येतात की तेंचे चपलां तेंच्या भायर लागलेले आसतात आनी त्या खातीर म्हाका स्पेशली वॉर्निंग दिल्लें की वक्तान काल की बाबा ते कपेला कडेन कितें आहा ते चपलाचे आपल्या भायर दिश्टी पडपाक जायना कारण ताका पब्लिकाची चर्चीची कंप्लेन येतात त्या प्रमाणे आज एक्शन घेवन ते कांय सीज वेपार न्यू मार्केटांतलो रस्त्या सायडीचो आनी कपेला कडेन मारा जप्त केल्लो आहा तो चीफ ऑफिसराचो रिपोर्ट आमी दितलो बाकी कितें आहा ते चीफ ऑफिसर तेजे कितें डिसिजन घेतले त्या. Let's take a short break. Stay tuned.